नमस्कार, प्रुडंट मीडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पंचायती, जिल्लो पंचायती, आरडीए आनी पीडब्ल्यूडीच्या कामाचो गोंधळ जावचो न्ही म्हूण सरकार विभागणी करतलो स्पश्ट. डिसेंबर मेरेन फेरनियाळ. झेडपी वांगड्यांचें मानधन एप्रिल सावन दोबराय. मडगांवची कावल एकठांय करपी भुरगीं व्हायटनराच्या व्यसनाक लागल्यांत म्हूण विधानसभेन घेतली दखल. चवकशी करपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. प्रुडंटान खासा रिपोर्टांतल्यान हाडिल्लो प्रकार उक्ताडा. रानवटी झाडां बेकायदेशीरपणान मारून व्हेल्यार थारतली चोरी. चोर पडटले भितर. ह्या फुडें राना अधिकारी राना कायद्या खाला मिटोवचे ना केशी. सरकार अभयारण्यांनी नेमतात 450 थळावे फॉरेस्ट गार्ड. गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचो पगार कमी करपाक विरोध. बेमुजत संपार वचपाची शिटकावणी. 19 ऑगस्टाच्या आमसभेत थारतली संपाची तारीख. कर्मचारी बसतले धरण्याक. आनी खेळा मळार गणेशराज नार्वेकाराचेर घाल्ल्या बंदीचेर फेरविचार करपाक जेसीए तयार. आवय बापायन चूक मागल्यार बंदीचो काळ कमी करपाची असोसिएशनाची तयारी. खबरो विस्तारान. पंचायती, जिल्हो पंचायती, आरडीए आनी पीडब्ल्यूडीच्या कामाचो गोंधळ आनी कोफुसांव जावचे न्ही म्हूण चारय खात्यांच्या कामाचे विशय सरकार स्पश्ट करतलो. येता त्या डिसेंबर मेरेन हें काम पुराय जातलें अशें उतर पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान विधानसभेत दिलां. जिल्लो पंचायतीक कामाक पयसो पावना. 5 लाखांच्या कामाची मर्यादा वाडोवची अशी मागणी सांग्यावेलो आमदार सुभाष फळदेसायन केल्ली. जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांक एप्रिला सावन मानधन दोबरात जातलें म्हणपाचें पार्सेकारान सांगलें. जी जिल्हा पंचायत आसा तो मेंबर आसा, ही इज हेडिंग 4 to 5 पंचायत wherein he has got to cater the needs of around 32 जावं बाकीचे 28-32 अशे पंचायत वार्ड्स असतात. एक पंचायतीचे 3 परत बाकीचे वार्ड असतात. इतक्या प्रमाणात आम्ही जर तांकां फक्त 5 लाख वर्साक काढून दिले जर जाय जाल्यार तांकां खंयच्याच पंचायतीन कसलेच काम करपाक मेळना. जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यांक खर्च करपाक खूप कमी रक्कम मेळटा ह्या मताशी हांव सहमत आसा. ते वाडोवंकूय जाय हे म्हजें मत आसा. पूण ते वाडयता आसतना कामाचें रिपिटेशन जावंक जायना. पंचायतीनूय केलें म्हणून दाखोवंक जायना, जिल्हा पंचायतीनूय केलें म्हणून दाखोवंक जायना, आरडीएन केलें म्हणून दाखोवंक जायना. हाची काळजी घेवपा खातीर काम डिलिंक्ड करून सेपरेट कामां अशी तांकां अलॉट करची पडटली. गव्हर्नमेंट त्या विशयाचेर आसा आनी येणाऱ्या काळात पीडब्ल्यूडी, आरडीए, पंचायत, जिल्हा पंचायत हांकां कामां विशय वेगळे दिवचे पडटले ते आमी करुया. म्हाका इतकेच विचारपाचें आसा, हे डुप्लिकेशन जे जाता म्हणटात ते गोंय राज्य बारीक आसा. थंय पीडब्ल्यूडी आसा, थंय पंचायत आसा आनी जिल्हा पंचायत आनी आरडीए. आमचे राज्य सद्या जिल्ले येदे खंयच्याय व्हडल्या राज्याच्या मानान आसा अशें अर्दे लोकसंख्येनय आनी जिओग्राफिकल एरियान. तेन्ना हे जे कितें करपाचें आसा ते जाता इतले बेगीन ताका डेडलायन कितें दवरतले तुमी? सेपरेशन ऑफ पावर्स. स्पीकर सर, राज्य ल्हान आसा म्हणून तांकां कामां कमी मेळटात आनी म्हणून तेच काम परत दाखयलें वता. हांव म्हणटा तुमी अभ्यास करता म्हणटात, सजेशन्स आयल्या काय ना, पूण हेका कितें तरी डेडलायन दवरूंक जाय काय ना? तुमी ह्या वर्साच्या अखेरीक करतले काय 6 म्हयन्या भितर करतले, 2 म्हयन्या भितर करतले ते सांगात सभागृहाक. ह्या वर्साच्या अखेर पर्यंत बाय डिसेंबर एंड वी शूड बी एबल टू फायनलायज दॅट. करुया आमी. मडगांवची गरीब कावल एकठांय करपी भुरगीं व्हायटनराच्या व्यसनाक लागल्यांत म्हणपाच्या प्रकाराची चवकशी करपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां. पुलिसांक हे विशीं कळयलां अशेंय तांणी सांगलें.
मडगांव गार्डनात कावल एकठांय करपी भुरगीं आनी कांय भीक मागपी गरीब भुरगीं व्हायटनराच्या व्यसनाक लागल्यात म्हूण प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्या गजालीची सरकारान सोमारा दखल घेतली. सोमारा विजय सरदेसायान हो विशय विधानसभेत काडलो. Rampant illegal use of biting whiteners as a mode of addiction or intoxication by street children and downtrodden within the age group of 7 to 5 on the streets of Margao, which has been telecast on Prudent TV on Thursday. It also signifies that there is a presence of a organized racket which is involved in basically creating drug addicts and drug peddlers. In Margao, we have information that there is a rickshaw which comes with street children and dumps them in Margao. Then they become beggars. Afternoon they are taken for lunch. So there is an existence of an organized racket, Speaker sir. Speaker sir, in a lighter vein, गेल्या 7 वर्षां मडगांवान असले सगळ्यो गजाली इलिगॅलिटी सगळ्यो जमा जाल्या. कारण पुलिसिंग जे सिरियसली जायसले जाताले ते जायना आसले. खंयच्यानूय प्रेशर आयलें की सोड, मोती डोंगर म्हणलो की ताका सोड, पुलिसूच हात लायनासले. अशी एटिट्यूड तयार जाल्ली. गजाल चुकीची आसा. हांव इतलेंच सांगता की आय विल इन्व्हेस्टिगेट वॉट इज हॅपनिंग. पण ताका ते एडिक्शन कशें येता, म्हणजे वॉट इज द केमिकल, ते व्हायटनर असता पळय, व्हायटनर पितात ते समजाच. वास घेतात वॉट एव्हर इज कंपाऊंड एकटो गाटा गाटा करून अर्दी बाटली पियेतालो. म्हाका पयलीं समजलो इतले टॉनिक हो एकदम आपल्या आंगान कितें घातलो, वास घेतात ते. रे तेच सांगता. आमच्या IITन एकदा हॉस्टेलान पयर प्रुडंट टीव्हीचेर सारकें दाखयलां जाणा पळयला. The children that I am mentioning are between 7 to 15. सारकी भुरगीं. ए हाजो कितें क्लोरोफॉर्म आउटपुट खबर आसा तुका जाल्यार सांग, हांव पळयता. आय टेक रानवटी झाडां बेकायदेशीरपणान मारून व्हरपाचे गुन्यांव ह्या फुडें चोरी म्हूण नोंद जातले. हाका लागून झाडां बेकायदेशीर मारपी आतां भितर पडटले. आतां मेरेन असले गुन्यांव राना कायद्या खाला नोंद करून दंड भरून मिटयताले. ह्या फुडें राना अधिकारी ते मिटोवचे ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. राना अधिकाऱ्यांक तशे आदेश दिल्यात म्हणपाचें तांणी सांगलें. सरकार राना वाठारांतले 450 तरणाट्यांक फॉरेस्ट गार्ड म्हूण नेमपाचो आसा. हो प्रस्ताव मान्य केला म्हणपाचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. There are so many cases. Some have been compounded where nobody has been found, etc., etc. What is the reason for such cases taking place? What we are doing is, number one, I have told them to register theft cases, because what they are doing so far, they are only filing cases under Forest Conservation Act, and there is a provision of compounding of the offence. In theft case, there is no provision of compounding of offence because it's a government property. So I have told them there is a compulsory imprisonment in the theft case. So I have told them to compulsory, we are issuing orders to them, direction to them to register theft cases or attempt to theft when the illegal cutting takes place. So compounding is a manipulation. When you cut down a forest tree and if a forester is compounding it, I don't understand how he can compound. He should actually file cases against them. We have approved almost employment of 400 to 500 forest guard mostly from tribal belts. The areas which actually comes under forest, people from that area will be engaged. They will be placed in the neighboring villages or maybe some 20 kilometers away. But people in that area will have much better knowledge about forest than if you select someone from some city. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.